मीन वाठारांत पावसाच्या दिसांनी सुरक्षेची जबाबदारी मायनिंग कंपन्योच घेतली। मायनिंग कंपन्यांनी हातवर केले जाल्यार पर्यायी व्यवस्था म्हणून सरकारान आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकांत मायनिंगाक मशिनरी सप्लाय करपी कंपन्यांचो आस्पाव केला म्हूण सुत्रां सांगतात। हालींच गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 88 लिजांचे मायनिंग इन्स्पेक्शन केल्ले। तातूंतले 24 लिजांचेर उपाययोजना सामक्योच गरजेच्यो म्हणून खण खात्याक अहवाल दिल्लो। मायनिंग सुरू आशिल्ली तेन्ना मीन वाठारांत सुरक्षेची जबाबदारी मायनिंग कंपन्योच घेताल्यो। नेमान उदकाचें पंपिंग करप, खणींतलें उदक न्हिदपी वेवस्था करप आनी उदकाची पातळी धोक्याचे मर्यादे भितर दवरपा खातीर लक्ष दिवप अशें काम मायनिंग कंपन्यो करताल्यो। पूण आतां मायनिंग वेवसाय सामकोच ठप्प जाल्ल्यान हें काम कोण करतलो असो प्रस्न उप्राशिल्लो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण सरकारान मायनिंग कंपन्यांकूच हें काम करूंक सांगलां। मायनिंग कंपन्यांनी जर सुरक्षेची जबाबदारी घेवंक ना जाल्यार सरकारान खंय पर्यायी वेवस्था केल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। मायनिंग कंपन्यांक मशिनरी सप्लाय करपी कंपन्यांचो आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकांत आस्पाव केला। ह्यो कंपन्यो आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकाक मीन वाठारांत सुरक्षेची पावलां उखलूंक आदार करतली। WRD आनी PWDची 2 आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकां केल्यात। तांकां 24 लाख रुपया दिल्यात। मायनिंग कंपन्यांनी हात वयर केल्यार मशिनरी सप्लाय करपी कंपन्यांची फी फारीक करूंक म्हूण हे पयशे। हालींच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 88 लिजांचे इन्स्पेक्शन केल्ले। तातूंतल्या 24 लिजांचेर सुरक्षे खातीर पावलां उखलप सामक्योच गरजेच्यो आसा। 56 लिजांचेरूय उपाय करूंक जाय म्हूण तांणी मीन खात्याक रिपोर्ट दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुकाराम मराठे। वास्कोचो बिझनेसमॅन हरीश सोलंकी किडनॅपराच्या तावडींतल्यान सुटलो। ताका कांय जाणांनी गाडयेंत घालून व्हेलो। दुकानाचे शटर देंवयतात ताचेर थापड मारून गाडयेंत घालो। सोलंकी ताच्याच फोनावेल्यान कामगाराक फोन करून सांगपाक लायलें आपूण बिझनेस डील करूंक वता। मात कामगारांनी ताका मारतना पळयल्ल्यान पुलिशेक कळयलें। पुलिसाक चुकोवपाक निमण्या किडनॅपरांनी उतोर्डा पावतकच सोलंकी गाडयेंतल्यान उडयलो आनी गाडी सोडून पळे। दुकान बढ़ा के घर पे जा रहा था तो मेरे को डायरेक्ट उधर गया वो गैरेज के सामने, तो मेरे को डायरेक्ट 2 लोग आए, उठा के अंदर डाल के बाद में डायरेक्ट गाड़ी स्पीड के लेके गए। क्या बोला आपसे, क्या मांगा, कुछ किया? मांगा नहीं, बोलता गाली दिया, वैसा दिया बस। Arvind Chaudhary from Pishdongri, Vasco, he complained that 3 unknown persons came near to the shop of Harish Solanki and they kidnapped that Harish Solanki in a vehicle, Indica car. Subsequently, after lodging the complaint, entire South District Police sealed the borders of the district and we chased the vehicle late in the night at around 3 o'clock. And they gave a dash to our Robert 67 vehicles at Kasauli and further pushed the victim Harish Solanki out of the vehicle, out of the car. And they dropped him and they abandoned the car subsequently and they ran away. Yes, around 10 lakhs they demanded from the complainant Harish Solanki's brother. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।